नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट इफ्फी सद्या गोंयांत चालू आसा आणि ह्या इफ्फी वेळार एक खास गजाल जी हांव तुमकां सगळ्यांक व्हडा उमेदीन सांगपाक शकता ती म्हळ्यार ह्या वर्साचे इफ्फीचे डॅकोर. यस, जे रस्ते वयल्यान वयपी आसा तांकां फक्त भायल्यानसून दिश्टी पडटले, बट जे डेलिगेट्स आसा किंवा जे गेस्ट्स आसा हांगासर येवपी ते तितलेच खूश आसा, कारण इफ्फीचो जगमगाट जो दिश्टी पडटा तो ह्या वर्सा खूब सुंदर आसा. हे पयलें रिएक्शन जेन्ना भितर येता लोक तेन्ना मेळटा. सो आमी चिंतलें की ह्या फावटी आमी कित्याक ज्या मनशान हे डॅकोर केलां आनी ज्या मनशान हे सगळे भार आपल्या खांदार घेतला त्या मनशा कडेन उलोवया नाका. कारण अशे मनीस आमच्या गोंयांत जे आसा तांकां एक तोखणाय दिवप, तशेंच लोकांच्या फुड्यान येवन तांचो भोवमान करप भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. आनी ह्याच खातीर आमच्या वांगडा ह्या वर्सा जे डॅकोरेशन जे केल्लें आसा फॉर इफ्फी, सगळे डिझायन जे मोर ऑर डॅकोर तुमकां पळोवपाक मेळटा, आर्ट डायरेक्शन जे केल्लें आसा ते सिद्धेश देसाय आमचे बरोबर आसा. सिद्धेश, वेलकम टू द शो. हॅलो, नमस्कार. सिद्धेश, सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ह्या वर्सा म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक तुजें काम आवडलें. कशें दिसता? खरोखर अंदू हो जो बेंच मार्क जो आमकां मेळ्ळो, म्हणजे आमकां एक संदी मेळ्ळी. ते संदेच्या हितून आमकां एक मातसो आनीक बूस्ट बरो मेळ्ळो की आमकां काम करपाक, की गोंयांत पहिल्यांदाच तरी इंटरनॅशनली 15 वर्सां नंतर एक गोवन बेस्ड एजन्सी करता. सो आमकांय मातशें एक अंदू हें आशिल्लें की आमी गोंयकार कितून कमी ना, आमकांय दाखोवपाक जाय आशिल्लें की तेज्या खातीर आमी जाता तितले आमचे पर्यंत आमी जाता तितलें बरें काम करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो लोकांक खुबशें आवडलें. म्हणजे लोकांचो आमकां रिप्लायूय बरो येता की काम बरें जालां हें तें, आनी सगळे लोक उलयतात. आमच्या तोंडान आमी आमची तोखणाय करना, पूण खूब जाण आमकां सांगतात तशें बरें जालां, हें जालां, तें जालां. सो आर्ट डायरेक्शन जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक मेजर गोश्ट अशें थिमी वांगडा बसपाक जाय, प्लस लोकांक दिसतना बरें दिसपाक जाय, एक्सेस बरो आसपाक जाय, हे सगळे विचार करून आर्ट डायरेक्शन केल्लें वता. कितें आशिल्लो विचार? विचार म्हणजे आमचो एक एल्पिनो पिकॉक म्हणून आमच्या एक तकलेन आयिल्लो व्हायट. सो ताजेर व्हायटाचेर आमकां जाय तशे कलर्स घेवपाक मेळटले आशिल्ले, आनी आमची बेजिकली थीम कितें आशिल्ली, निऑन कलर्सान आमी बरें करतले. तशेंच आमी मेन इफ्फीचो मेन पिकॉक, मेन जो लोगो आसा इफ्फीचो तो आमी केल्लो आसा. तसोच ESGचो मेन लोगो आमी केल्लो आसा. तशें आमी कितें केलें की प्रत्येक वर्सा एकूच पिकॉकाचेर सगळें रेप्लिका जाताली. सो आमी एकूच पिकॉक पूण ताजेर डिफरंट फॉर्मान आमी हें केलें. म्हणजे उबो दाखयलो मोर, मागीर एक बशिल्लो दाखयलो. म्हणजे एकूच हाजो म्हणजे आमी डिफरंट, म्हणजे तेजे पोजीस आमी सगळे डिफरंट केले. म्हणजे एकाच पिकॉकाचे आमी रेप्लिका करून सगळे कडेन लावंक ना. सो पिकॉक सेम, पूण ताजे आमी फॉर्म्स वेगळे केले. म्हणजे तो एक मातसो विचार आशिल्लो. सो हे जेन्ना फर्स्ट तुमी गेले ESG फुड्यान की बाबा हो आमचो एक आर्ट डिझायन आसा, कशें ते हॅप्पी जाले आसतले भरपूर. कितें रिएक्शन आशिल्लें सगळ्यांचें? जेन्ना आमकां प्रेजेंटेशन आशिल्लें तेन्ना प्रेजेंटेशनाक म्हणजे बरें आशिल्लें. म्हणजे आर्ट कॉलेज प्रिंसिपल आशिल्ले, संजय हरमलकर आशिल्लो, संजय हरमलकर सर. मागीर तशें DFFचे थोडे आशिल्ले, थोडे आर्टांतले खूब जाण आशिल्ले. तशेंच शर्मद रायतुरकार आशिल्लो, मागीर आमचो वायस चेअरमॅन ESGचो, तसोच संतोश म्हणटा पळय तोय आशिल्लो, संतोश बिमी टॅक्निकलांचो. सो बऱ्यो एजन्सीज आयिल्ले. ते हितूंतल्यान आमकां आमचें प्रेजेंटेशन तांकां आवडून आमकां सेकेंड पोजिशनार आशिल्ले आमी, आनी वी वर दी L1. सो आमचें प्रेजेंटेशन पळोवन तांच्यांनी आमकां एक बरो हें केलो की करपाक जाय. मागीर तांचे थोडे सजेशन्स आशिल्ले, तेय आमकां बरें पडले की तांचे सजेशन्स आयकून आमी तशी कामांय म्हणजे तांकां जाय तशी जातली. पण तेंचे सजेशन्स अशी म्हणजे अशी रॉंग अशी नाशिल्ली. थोडे तेंचे आमी इनपूट घेतले आफ्टर आमकां एलाउड जायना बरोबर, आनी आमचेय तांच्यांनी सजेशन्स आयकल्यान तशें आमकां एक ESG कडल्यानूय बरो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो की म्हणजे आमकां हें करपाक, म्हणजे फूड म्हणजे अशें हें केल्यार अशें जातलें, तें केल्यार तशें जातलें. तशें आमी तांकां सजेशनां केल्लीं, हें केल्यारूय अशें जावंक शकता. ते दोगांयचें आमचें एक बरें एक जेलींग जावन आमचें एक म्हणजे हें दवरलो आमी सक्सेसफूल ग्रँड तेंचो आमी कितें व्हडली इफ्फीचो आमी एक बरो प्लॅटफॉर्मार आमी एक बरें ग्रँडशें आमकां जाय तशें डॅकोर जाता तसो जाता तितलो आमच्या मर्यादेन बरो केल्लो आसा. आतां आमी सद्या जो आसा तो आयनॉक्स कोर्टयार्डान आसा. ह्या आयनॉक्स कोर्टयार्डानूच आमकां दिश्टी पडटा की तुमी जायते पंडाल आसा बारीकसो हांगासर, जितून म्हणजे एक नॉट अ पंडाल. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार तो शँडिलियर, पंडाल न्ही तो शँडिलियर. तो आमकां एक म्हणजे कितें आशिल्लें की एक म्हणजे कोणेच कांय करूंक ना. आमी लास्ट 2012तल्यान तरी आमी इफ्फीचें काम करता. बारीक सारीक चिल्ड्रन्स विलेज करताले आमी, तसो दर्या संगम केला, हेज्या पयलीं बल्काव म्हणटा ती थीम केल्या आमी. सो आमी पळयताले, आमी येताले म्हणजे हांगा कोणें करूंक ना तें आमकां करपाक जाय आशिल्लें. बेजिकली सांगपाचें म्हटल्यार जें कोणेंच करूंक ना हें आमकां करून दाखोवपाक जाय आशिल्लें. आनी शक्य ना पळय त्यो गोश्टी आमकां मातशें आमी एजन्सी आनी आमची टीम आहा पळय, जी गोश्ट शक्य ना ती करपाक आमकां चड मजा येता. शँडिलियर एक्चुअली कितें आसता? शँडिलियर एक्चुअली तो कित्याक म्हणजे कितें आसता म्हणजे
तातूंत आतां तुमी पळोवंक शकता म्हणजे कितें तरी वयलें म्हणजे अशें आतां कोणें ट्रस्ट बीन घालून केन्ना कोणें अशें भव्य केल्लें ना कोणें. सो आमी आतां कोण आतां सपोज एक बरो आर्टिस्ट येता बरो एक एक्टर बीन येता म्हणजे ताका वेलकम करतना एक बरेंशें एक सुंदरताय म्हणल्यार कितें तो भितर सरतना ताका अशें दिसपाक जाय की आपूण एक बरें येदे व्हडले फेस्टिवलाक आपल्याक वेलकमाकूय बरें आपली सजावट केल्या अशें आमी आमचो तकलेन ते विचार आशिल्ले. त्या भायर आनी हांगासर जो फूड कोर्ट आसा थंयसर सुद्दां तुमचें डेकोर दिश्टी पडटा ते सिंपल पूण इतले इफेक्टीव दिश्टी पडटा ताजे फाटलो थॉट कितें आशिल्लो? ना एक फूड कोर्टूय म्हणून फूड कोर्टानूय कशें आहा फूड कोर्टूय आमी एक म्हणजे असो विचारान केल्लो की एवरी इयर आमी फूड कोर्ट पळयताले तो फूड कोर्ट असो वायट म्हणजे बरो असो जायनासलो न्ही आमकां तेच्या भायर आनीक कितें तरी बरें करपाक जाय म्हणजे येदे व्हडले डेलिगेट्स जे येतात जे देशभरांतल्यान देशा भायले सुद्दां जे डेलिगेट्स येतात सो तांकां लास्टाक कितें पिक्चर पळोवन एक अर्द वर ब्रेक मेळटा तेन्ना तांकां बरें बसपाक मेळपाक जाय बरें करून म्हणजे तेंच्यान तांकां एक एटमॉस्फियर बरो जाय म्हणजे तांकां एक तो बुस्टूच म्हणजे तसो हेंच तसो उरपाक जाय ते पिक्चरांतल्यान आपूण आयलो आनी खंय तरी एक डेड टोनान बसला तशें जावपाक जायना म्हणून आमी तो एक लायव्हली म्हणजे थंय एक बसून तांकां मजा येवंक जाय म्हणून तसो आमी फूड कोर्टूय मातसो तसो डिझायन केल्लो. सो आनी फर्स्ट टायम रेड कार्पेटीचो आमी टनल म्हणटा तो आमी केल्लो आसा जो फर्स्ट रेड कार्पेटीच्या समोर तुमी येता पळय न्ही ओल्ड जीएमसींतल्यान ताका भितरल्यान आमी टनल केला टनलांतल्यान भितर येवन मागीर तो हांगा भायर सरता तशें केलें. म्हाका दिसता ही खरेंच खूब वेगळी संकल्पना आसा. सो हे जे कॉम्प्लेक्स आसा ESG कॉम्प्लेक्स जो आसा तातूंत आनीक कितें आसा जे लोकांक पळोवपा सारकें डेलिगेट्सांनी खूब तोखणाय करपा सारकें जे आसा? पयलीं म्हटल्यार आमची इन्स्टॉलेशनां आसा ती प्रत्येक वेगळी वेगळी इन्स्टॉलेशनां आसा. तुमी आमचे थोडे पिकॉक्स पयले आसतले जे आमचे पिकॉक्स आमी नेट पिकॉक केल्ले आसा थोडे आमचे पिकॉक्स आमी फॉर्म डिफरंट केल्ले आसा तशेंच आमी वेगळे वेगळे म्हणजे पिकॉक म्हणजे पिकॉकाच्या हातून आमी खुबशे डिफरंट लोकांक दाखोवपाचें हें केलां की लोक थोडे जाण चिंतता हातून कितें म्हणून तेणें क्रिएटिविटी दाखोवन केली काय म्हणून कळ्ळें न्हय. सो त्या हातून आमी आमचें जें पळय हें आसा डेकोर जो पार्ट केल्लो आसा आमी इच एंड एवरी डेकोर आमी म्हणजे एक डिफरंट म्हणजे हितून केल्लो आसा इन्स्टॉलेशन्स केल्ले तातूंत खूब जाणांचे आमकां प्रश्न येता की हें तुवें कितें म्हणून विचारान केल्लें. सो सगळ्योच गोश्टी जर तांकां सांगीत जाल्यार फाल्यां ते म्हाज्या जाग्यार रावतले न्ही. सो थोड्यो मातश्यो गोश्टी आमकां तेंच्यांनी चिंतून आमकां आन्सर्स करता तें आमकां बरें दिसता. बारीक बारीक मायन्यूट गोश्टी सगळे जाण पळयता आसतले बिकॉज ते कटींग धरून ते फिनिशींग जे आसा ते इतले मायन्यूटली सारकें तूं स्वता म्हाका दिसता हाजेर नजर दवरून आसतालो. हांव स्वता म्हाजे बिजनस हांव स्वता आमच्या हाजेर आमी काम करता. आमी अशें ना की आमची फूल टीम अशी ना की आमी ऑफिसान बसून हांगा म्हाजी स्वताची टीम आसा आनी स्वता आमी उबे म्हणजे आमकां जाय तशें आमी करून घेता आनी आमीय काम करता तातूंत. म्हणजे आमी अशें ना की आमकां हितूंतलो फिल्डांतले आमकां कांय म्हायती ना अशी गोश्टी ना आमी हे स्वता काम करून आयिल्ले. 83 आमच्या पप्पाची कंपनी 83 आमी हे कंपनी 83 आमकां हे म्हणजे म्हाका अनुभव हा कामाचो आमच्या फूल टिमीक आनी आमी गोंयभरानूच काम करना आमी गोंयच्या भायरूय काम करता. सो आमकां कसो फ्लेवर हाडचो कसो कितें हाडचो हें आमचें पयलेंच तकलेन आशिल्लें की इफ काम करतले जाल्यार कशें करतले आमी कित्याक गोंयकाराक जेन्ना मेळटा आनी म्हाज्या गोंयान जेन्ना जाता तर म्हाका भायल्यांकूय दाखोवंक जाय की आमचे गोंयकार कितून खंयच्याच बाबतीन कमी ना. सो ताज्या खातीर म्हाका ते आवट ऑफ द वे वचोन करूंक जाय आशिल्लें. हो प्रश्न विचारपाक सोदता पूण ताज्या पयलीं म्हाका सांगा ESGचो लोगो ह्या वर्सा अनवील केलो लोकांच्या फुड्यान आयलो एक वेगळ्या तरेचो लोगो आशिल्लो आनी सगळ्यांनी खूब तोखणाय केली ह्या लोगोची. कितें आशिल्ली आयडिया हे लोगो फाटल्यान? सांगपाचें म्हटल्यार आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आमकां डिझायन करपाक जितलो दीस वचूंक ना तो आमकां लोगो तांचो विचार करपाकूच टायम गेल्लो. कित्याक तें एक एंटरटेनमेंट सोसायटी जे लोकांक तो एंटरटेनमेंट सोसायटीचो एंटरटेनमेंट तितून कितें तो लोगो पळयना बरोबर कळपाक जाय हातून आमचें खूब हें आशिल्लें. आमी 1 आनी 2 लोगो करूंक ना जवळ जवळ 43 लोगोज केल्ले तेंचे आमी ताजेर आमी म्हणजे चेंजीस करून 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 लास्टाक एक लोगो आमचो हें जालो. ओके आनी म्हाका सगळ्यांकूच तो आवडलो जे दिसा CMन लॉन्च केलो तो लोगो CMचें रिएक्शन कितें आसलें? CMचें रिएक्शन म्हटल्यार तेन्ना हांव नाशिल्लो तें पूण म्हाका खूब जाणांनी सांगलें CMन एप्रिशिएट केलां की बरो लोगो केल्लो म्हण हांव नाशिल्लो आमी कामान बिजी आशिल्ले. ओके सो टॉकिंग अबाउट युअर कंपनी विनायक डेकोरेटर्स सो म्हाका एक सांग की तूं म्हळें तशें खूब वर्सां जालीं ह्या कंपनीक तुमी काम करता ह्या बिजनसान बट आतां हालींच्या काळाक इंटरनॅशनल नॅशनल इव्हेंट्स जे आसा ते करपाक लागिल्ले आसा. सुरवात कशी आशिल्ली पयलीं जेन्ना म्हाका दिसता तूं खूब ल्हान आसतलो जेन्नाच्यान सुरू आशिल्ली कंपनी? ही कंपनी जेन्ना आमची 83 आमी फर्स्ट काम करता तेन्ना हांव जन्मानूय येवंक ना आशिल्लो. तेन्ना पासून म्हाजो पप्पा हें काम करता. सो हांव तें काम पळयत आयिल्लो. आमच्या घरान काम चालूच आसतालें म्हणजे पणजे घरान मळ्यान घरान ही कामां चालूच आसतालीं. सो म्हाका तें काम पळोवन पळोवन म्हाका तेजो अनुभव खूब आशिल्लो. सो मागीर जेन्ना म्हणजे पप्पान मागीर जेन्ना म्हणजे पप्पाय आमचो आजुनूय काम करता. सो मागीर आमचे कडेन पयलींच्यान आमी चडशे आमी सरकाराचीच गव्हर्मेंटाचीच कामांनी हें करता नाल्यार हांव एकटोच मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीन बीन काम करता.
आमचो पयलींच्यान अनुभव आनी प्रवास हितूनच आसा. सो आमकां खबर आसा की कशें काम करून घेवचें आनी कशें काम जातात पळय. आनी आमकां पयलीं म्हणल्यार विज्युअलायजेशन आहा की हें जातरीकू कशें दिसतलें हें मेन आमचें. आमी डिजायना परतेंच आमी काम करिना. डिजायना पुरतीच जर काम केलें न्ही जाल्यार येदें व्हडलें भव्य जायना. तो डिजायन केला ते डिजायनाच्या व्यतिरिक्त आनीक भायर लावन ते आनीक ताका सुंदरताय कशी हाडपाची ही आमचे तकलेन चड आसता. आमी एक स्केच पळयलो किंवा डिजायन पळयलो तितल्याच पुरती आमी काम करिना. बरोबर. आणि एक प्रामुख्यान जर सांगचें जाल्यार ह्या इफ्फीक जें काम केल्लें आसा तो बेंचमार्क नक्की आसतलो आनी प्रत्येक जाणान ह्या वर्सा म्हणिल्लें आसा. सो ह्या इफ्फीचेर उलयता आसतना इतल्या वर्सांनी फर्स्ट टायम खंयच्या तरी गोंयकारान हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्लो आसा आनी इतल्या बऱ्या तरेन तो सक्सेसफुली लोकांच्या फुड्यान दवरला. कशें दिसता तुका ह्या वेळार? ह्या वेळार जाल्यार म्हाका खूब आनंद दिसलो कारण आमकां 14 दिसूच टायम मेळिल्लो. हें जें व्हडलें भव्य आमी 14 दिसां भितर उबें केल्लें आसा. आनी आमकां आमचे टिमीन अशें म्हणजे असो तकलेर भार घेतलेलो की आमी गोंयांत येवन आमी गोंयांतलें काम आमचें करता. सो सगळ्यांनी दीस आनी रात पळयनासतना पिश्या भशेन काम केलें. म्हटल्यार इतलें म्हाका कित्याक म्हाज्या खंयच्याच टिमीन अशें म्हणूंक ना की सर लेट जालो आतां वचपाक जाय. अशे भुरगे आशिल्ले सांगताले की ना हें काम कंप्लीट केल्या शिवाय आपूण घरा वयचो ना. मागीर आमचें अशें म्हणजे काम काबार जातकीर आमी उलोवप तेन्ना उलयतना आमचे भुरगे म्हणटाले ना म्हाका हें फाल्यां कंप्लीट करूंक जाय. हें जर कंप्लीट केलें जाल्यार आपल्याक तें करपाक मेळटलें. हांवें जाल्यार अशें केलें ना आमकां अंदू दाखोवंकूच जाय आमी गोंयकार खंयच्या हितून कमी ना म्हणून. हांवें म्हटलें म्हाका तोय आनीक हें मेळटलो आनी त्याच्या खातीर आमी 100% सक्सेस जावन आयले ह्या हातूंतल्यान. आमी खंयच अशें आमचें कोणूच दाखोवंक शकचो ना की आमी हें कमी केलें आनी तें चड आमी हाता भायर वचून काम केल्लें. दीस आनी रात पळयनासतना काम केल्लें. त्या हातून आमचे ESGचो स्टाफ तशेंच ESGचो वायस चेअरमॅन म्हणा CEO म्हणा हांव हेंचो खूब आभारी आसतलो कारण आनी तो एक संतोश म्हणटा पळय ताचो कित्याक तेय येताले तेय आमकां बूस्ट दिताले पळय आं तुमी करूंक जाय तुमी. आनी म्हणजे आमकां असो बूस्ट दिताले की म्हणजे आमकां अशें हें करताले की आमकां एनकरेज इतले करून वयताले की तेज्या नंतर आमचे भुरगे वाग कशें काम करताले मागीर. आनी तसो एनकरेजूय जाय आशिल्लो कारण कित्याक येदें व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर काम करप ही सोपी गोश्ट नासली आमकां. कामां केल्या हेज्या पयलीं ना अशें न्ही पूण हें येदें व्हडल्या लेवलाचें कारण सेंट्रल तितून इनवॉल्व जाल्ले आसा. सेंटराची कमिटी आसा तशीच आमची स्टेट कमिटी आसतात आनी आमचो पयलो म्हणल्यार माननीय मुख्यमंत्री हे विफीचो मेन चेअरमॅन. कारण ताजेरूय फाल्यां म्हणजे ताजेरूय दाग येवपाक जायना ESGचेरूय दाग येवपाक जायना की तुमी म्हणजे गोंयकारांक म्हणजे हांवें जर तर कितें केल्लें जाल्यार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचेर दाग येतलो आसलो. चूक जर कितें जाल्ली जाल्यार कारण म्हणजे इतलीं वर्सां भायले करताले गोंयकार केन्ना करनासले आनी फर्स्ट टायम आमकां गोंयकारांक मेळ्ळा. म्हणना बरोबर असो एक बेंच म्हणजे आमचेर एक अशी टॅगलायन पडटली आसली गोंयकारां कडेन जायत ना हें खरेंच जावपाचें ना. सो तेंय आमच्या एका तकलेन चलतालें की ना आमकां हें गोंयकारांनी आमकां करून दाखोवंकूच जाय आनी म्हणून आमी अशें करून दाखयलें की आमचें गोंयचें नांव राखूंक आमकां बरी एक संदी मेळ्ळी त्या हातून. सो ह्या वर्सा इफ्फीचें काम तर खरेंच खूब बरें सगळ्यांनी पळयलां. बट आनी कांय कामां जी म्हाका याद जाता शिगमो उत्सवाची जी म्हाका दिसता पणजेन हांव इतले वर्सां काम करता येता जाल्यार पयले फावट इतले भव्य अशें डॅकोर पळयल्लें. ताच्या नंतर एक्वा फेस्टिवल किंवा बाकीचे शिगम्या रिलेटेड किंवा कार्निवल रिलेटेड जी फंक्शनां केल्लीं आसा. आयज पर्यंतचें तुजें खंयचें बेस्ट काम जें खंयचें आसा? म्हाजें काम बेस्ट हें खंयचेंच आमचे खंयचेच कामां अशीं आनी आमची सगळींच कामां वन ऑफ दी बेस्ट जाता. तुका खंयचें आवडलें आपलें? ना अशें हांव सांगूंक जायना पूण आमची सगळींच कामां बेस्ट टू बेस्ट जाल्लीं आसा म्हणून आमी स्टेप बाय स्टेप हांगा पावल्ले आसा. म्हणजे अशें ना की आज हें केलें आनी मागीर फाल्यां थंय पावले अशें ना. आमी रिपब्लीक डेचो 2 वर्सां फ्लोट केला. शिगमो म्हणटा तो शिगमो 2018 आमी एकूचदां करूंक ना. शिगमोचो रिकॉर्ड त्या वर्साचो म्हाका दिसता खूब रिमार्केबल आसतलो कारण एक वेगळे तरेचे सगळे दृश्य आमकां पणजेन पळोवपाक. म्हाका त्या टायमार टुरिजमान SLNPC बोर्ड म्हणून आसा तांच्यांनी म्हाका फर्स्ट एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट म्हणून दिल्ली. तेन्ना म्हाका डायरेक्टरान बीन आफोवन सांगलें अशी सर्टिफिकेट केन्नाच कोणाक मेळूंक ना म्हणून. ती आसा म्हाजे कडेन तेच वर्सा 2018. शिगम्याचो आमकां बरो अनुभव आसलो आनी कार्निवलाचो अनुभव आशिल्लो. कार्निवलाचो जवळ जवळ म्हाज्या पप्पान 12 वर्सां किंग मोमोचो फ्लोट केला आनी कार्निवल केला. 19 वर्सां म्हाज्या पप्पान शिगमो केला. ते आझाद मैदाना वयली स्टेजी बीन पयलीं आमचो पप्पा करतालो. त्यो आमचे कडेन सर्टिफिकेटी बीन सगल्यो आसा. हांव प्रूफ घेवन म्हाजे कडेन प्रूफ आसात सगळे. तशें आमी पयलीं ही कामां केल्लीं आसा. सो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटा पळय न्ही हें आमकां पयलेंचदां मेन डेकोर आमकां पयलेंदां आमच्या दोनूय सायडीच्यान म्हणजे आमकां हें नाशिल्लें की आमी केन्ना हें करूंक नासलें. सो आमकां बेंच आमकां जेन्ना पळय काम मेळ्ळें हातीन तेन्ना आमी चिंतत आसले की आमचे कडेन कशें तरी हें करचें आमी. जे एका लेवलाचेर म्हणजे ते लेवलाचेर पारार जर व्हरतलो जाल्यार हेज्या खातीर म्हाका खूब त्रास आसले हें आमकां खबर आसलें पूण आमी ते त्रास अशें जावंक ना. मदीं पावसूय आयलो हें आयलो
ते आमी आमचे खंयच्याच भुरग्यांनी जावं कोणेच अशें डिमोटिवेट अशें जावंक ना की सर पावस येता आतां हे कशें जातलें कितें. रातचे 3-4 थंयसर येवन आमी हांगा पावसान काम केल्लें आसा, धांपप करप हें करप सगळें. सो आमकां खंयचेंच काम खंयचेंच काम म्हणजे अशें आमी म्हणना की हेंच काम आमचें बरें जाल्लें तेंच काम बरें जाल्लें अशें ना. आमची जितलीं कामां आमी केल्या तितलीं कामां आमकां सगळ्या कामांक आमकां बरो प्रोत्साहन लोकांचो मेळ्ळा. कला अकॅडमीन सुद्दां तुमी बऱ्या तरेन डेकोर केल्ले आसा. थंयसरली थीम सिमिलर सगळे सेम आसा, बट इन्स्टॉलेशन पळोवपाक चड बरें दिसता कारण कला अकॅडमीचो एक एरियाच दुसरे भशेन आसा. कला अकादमीचो एरिया आनी ती कला अकादमी बांदल्यात तशी म्हणून ताजे हितून आमी बरो स्टडी केल्लो की हांगा एक इन्स्टॉलेशन अशें दवरीत जाल्यार कशें दिसतलें. आमी पयलीं म्हटल्यार आमी जेन्ना काम स्टार्ट हातीन घेवच्या पयलीं आमी रेकी केल्ली तेन्ना आमी सगळे फोटोज घेवन आमची इन्स्टॉलेशनां ते जाग्यार घालून पळयल्ली. ती कशी दिसतली कितें. आमी अशें ना की डिझायन दिला म्हणून थंय घालता अशें ना. थोडीं इन्स्टॉलेशनां आमी स्वताहून फोटो काडून थंय आमी इन्स्टॉलेशन 3D मॅपींग करून आमी थंय घालून पळयल्लें की कशें दिसतलें जाल्यारूच थंय घालतलें अशें आमचो विचार आसलो. इवन आमचो ज्युरी लावंज म्हणा एक्टर लावंज म्हणा आमी डिझायन दिलो पूण तो आमी थंय स्वताहून पयलीं वचून आमी थंय सायड इन्स्पेक्शन करून आमी थंय स्वता शॉर्ट मॉडल्स करून पयले आमी धाकटे मॉडल्सूय केल्ले हेंचे. म्हणजे अशें ना की आमी थंय वचून डायरेक्ट केलां. आमी पयलीं मॉडल करून ताची स्टडी करून मागीर आमी ताचेर काम केलां. हें सगळी पयलीं म्हटल्या गोश्टी आमी सगळे 14 दिसां भितर केलां. म्हणजे अशें हेका आमकां जर आनीक मातसो जर टायम मेळिल्लो जाल्यार आनीकूय बरें जातलें अशें म्हणूंक शकना पूण 14 दिसांनूय मेळा त्या टायमार आमी जाता तितलें बरें करून दाखयल्लें. सो आनीक कसले प्रोजेक्ट येवपा आहा सद्या? अजून तरी आतां कांय ना म्हणजे टेंडर्स ना तो पर्यंत कशें सांगतले. ओके, तरी म्हाका दिसता की ह्या वर्साची इफ्फी रिमार्केबल आसतली खुबश्या गोश्टीं खातीर. आनी येस, ह्या वर्साचे डेकोर म्हाका पर्सनली खूब जाणांनी म्हळां की येस खूब बरो आसा डेकोर. एंड तुमी सुद्दां जर आयकपी जे आसा तुमी मुद्दम विचारात की कितें आसा ह्या फावटी इफ्फीन. आनी अशें एक गजाल आसा की ह्या फावटीचे इफ्फीक आनीक 2 दीस जे आसात ते पब्लिकां खातीर हे डेकोर पळोवपाक दवरचो असो एक विचार आसा अजून पर्यंत. सो तुका कितें दिसता अशें जावपाक जाय लोकांनी हांगासर येवन पळोवपाक जाय जे आमचे आर्ट डेकोर जे केला तो? म्हज्या हिसपान तरी आमच्या गोंयकारांनी येवन पळोवपाक जाय. तातूंत आमच्या गोंयकारांकूय कळटलें की आमचे गोंयकार कितून कमी ना म्हणून. म्हाका जाल्यार दिसता की म्हाजे तरी हितून आहा की आमच्या गोंयकारांक मातशें आमचें पळोवंकूय जाय. जाल्यार एवरी इयर कितें जातालें म्हणजे कोण मुंबयची एजन्सी करताली दिल्लीची एजन्सी करताली. हांव अशें म्हणना ते वायट करताले अशें म्हणना हांव. सगळ्यांत बरें करताले. हय, आमी गोंयकार कितून फाटीं ना आनी आमचे गोंयकार करूंक शकता आमच्या गोंयकारांकूय कळपाक जाय न्ही. म्हणजे गोंयचो जेन्ना सुपुत्र जेन्ना येदें व्हडलें करूंक शकता जाल्यार आमच्या गोंयकारांकूय म्हणजे अशी हें आसा की आमच्या गोंयकारांकूय ताचो हें मेळटलो न्ही. बट म्हाका दिसता चडशे आमी मुंबय म्हणटा किंवा बाकीचे फिल्म इंडस्ट्री गोंयकारूच चडशे बरे बरे डिझायन करता थंय वचून. बरोबर ही गोश्ट खरीच बरोबर आसा की आयज तुमी पिक्चरांनी म्हणा जावं हातून आमच्या गोंयकारांक खूब तितून हें आसा. आमचे गोंयकार आमचे खुबशे मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीनी बीन खुबशे त्रास काडून थंय आपलो एक बेंच मार्क करता. सो अजून पर्यंत ज्यो तुका लोकांनी हे पळोवन सांगिल्लो सगळ्यान बेस्ट कमेंट खंयचो आसा? बेस्ट कमेंट म्हटल्यार म्हाका खूब जाणांनी आतां डेलिगेट्स जे आसा पळय डेलिगेट्स खूब जाणांक म्हाका पळयल्यार तांकां दिसना की हांवें आर्ट डायरेक्टर आसतलो म्हणून. तेन्ना काम ना आमी मातशें दिसतना मातशें हायटीनूय कमी न्हय रे. कळ्ळें तुका. मातशें लांबूय ना म्हणना बरोबर ते कितें जाता जे हांगा आमचें काम चालू आसतना जे पळय पयलीं डेलिगेट्स जे कोण येयल्ले त्या लोकांनी पळोवन जेन्ना आमचे एक्झिक्यूट जाले त्या लोकांनी म्हाका खूब जाणांनी बरो एप्रिशिएट केलो. इवन तेंचे DFFच्या लोकांनी म्हाका खूब एप्रिशिएट केलो. कळ्ळें न्ही. सो हे सगळ्यो गजाली सिद्धेशा कडेन आमी आयकल्यो कारण ही इज द मॅन बिहायंड ऑल दीस डेकोर. एंड सिरियसली आमी ताका सगळ्यांनी आमी ताका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक जाय कारण इतले बरे इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक ताणें आमकां डेकोर दिल्लें आसा. बट लोकांचे कांय रिएक्शनूय आयकुया. आनी थँक्यू सिद्धेश फॉर गिवींग अस टायम. देव बरें करूं. आनी खुबशे इव्हेंट्स आहेत पळोवपाक मेळपाक जाय. नंतर फावटी आमी इंटरव्यू घेवपाक तुजे कडेन पावपाक जाय इतलेंच मागता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.